नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यां आदी समेस्त पळोवप्यांक गोंय दूरदर्शन वतीन भारताच्या 77व्या प्रजासत्ताक दिसाच्यो हुनहुनीत परबीं. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. आज भारताच्या 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान नवी दिल्लीच्या कर्तव्य पथार आयोजीत राष्ट्रीय पावंड्यावयल्या कार्यावळीचें फुडारपण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें. कार्यावळीची सुरवात करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय युद्ध यादिस्तिकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक फुलां ओंपून नमन केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कार्यावळीचे मुखेल सोयरे युरोपियन संघटनेचे अध्यक्ष आंतोनियो कॉस्ता तशेंच युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेन हांचे सयत कार्यावळीत येवकार दिलो. भारताचो राष्ट्रीय बावटो हुबयले उपरांत राष्ट्रगीत गावन 21 तोफांची सलामी दिली. कार्यावळी वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनाचेर वचून येवपी भारतीय हवाई दळाचे कॅप्टन सुभांशु शुक्ला हांकां अशोक चक्र भोवमान भेटयलो. त्या उपरांत प्रजासत्ताक दिसाच्या संचलनांत तरेकवार राज्यांनी आपआपले पथक आस्पावीत केल्ले. हे संचलनाचे मुखेल आकर्षण संरक्षण दळाचे वतीन सादर केल्ल्या चित्ररथार ऑपरेशन सिंदुराचो मुखेल विशय घेवन ब्रह्मोस आनी आकाश शस्त्र प्रणालीचे तशेंच सूर्यास्त्र ही रॉकेट लॉन्चर प्रणाली ते भायर मुखेल युद्ध टँक अर्जुन हे सुद्धा संरक्षण दळाच्या चित्ररथान आस्पावीत केल्ले. आज गोंयच्या गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाच्या राज्य पावंड्यावयल्या कार्यावळीक गोंयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी भारताचो तिरंगो हुबोवन सादर केल्ल्या संचलनाची पळोवणी केली. कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच हेर प्रशासकीय अधिकारी आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोंय 2037 हे साध्य करचे खातीर उदरगत समावेशक आनी शाश्वत आसप गरजेचें अशें मत राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तायलें. And Viksit Bharat 2047, our responsibility is to ensure that growth is inclusive, institutions are strong, opportunities are equitable, and development remains sustainable. On this Republic Day, let me reaffirm our faith in the Constitution, our commitment to national unity, and our shared duty towards building a prosperous, just, and compassionate society. May the Republic continue to grow in strength and wisdom. May Goa continue to progress in harmony and confidence. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रजासत्ताक दिसा निमतान समेस्तांक परबीं भेटयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारताक 2047 मेरेन जाल्यार गोंयाक 2037 मेरेन विकसीत करपाचेर सगळ्यांनी एकठांय येवन योगदान करचें असो उलो मारलो. आंबेडकर हांच्यांनी बरयल्ल्या ह्या घटनेच्या आधाराचेर हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार सातत्यान चलता. ह्या प्रजे खातीर सरकार दोनीत काम करीत आसता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसीत भारत आणि विकसीत गोवा हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमचें सरकार सातत्यान वावुरतलें. इतकेंच सांगता आनी प्रजासत्ताक दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान दक्षिण गोंयच्या मथानी साल्दाना प्रशासकीय संकुलांत कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री आनी मडगांवचे थळावे आमदार दिगंबर कामत तशेंच नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस, पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा तशेंच हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मंत्री दिगंबर कामत हांणी बावटो हुबयले उपरांत मानवंदना स्विकारून पुलीस तशेंच शालेय विद्यार्थ्यांनी सादर केल्ल्या संचलनाची पळोवणी केली. आपल्या उलोवपांत त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत जाल्ल्या साबार उदरगतीच्या कामाचो नियाळ दिलो. हांव गोंयकारां कडेन हात जोडून विनंती करता, हे तुमच्या भुरग्यां खातीर आसा, तुमच्या भुरग्यांचें दायज आसा. तुमच्या भुरग्यांक IIT खातीर भायर वचपाची गरज पडपाना. आतां NIT खातीर गोंयच्या भुरग्यांक भायर वचपाक पडना जाल्यार हांगा कुंकळेच्या भागांत उबी जाल्ली NIT ही गोंयच्या भुरग्यांक आज बरें शिक्षण दिता. त्याच भशेन फाल्यां IIT गोंयांत उबी जाली जाल्यार ताजो फायदो गोंयच्या भुरग्यांक जातलो.
गोंयच्या भुरग्याचे फ्युचराचो विचार प्रत्येक जाणांनी करचो आनी कितें तरी सेंटिमेंट्स घेवन प्रत्येक गजालीक विरोध करप हे कमी करचें. खंय जाय थंय नाका ना जाय हो प्रश्न वेगळो, पूण जेन्ना कितें अशें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सान येता तांकां स्वागत करप हें आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. तें सगळें आमच्या लोकांनी गोंयकारांनी करचें. बऱ्यो संस्था गोंयांत स्वागत करच्यो अशें हांव मागतां. आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक म्हापशा जाल्ल्या प्रजासत्ताक दीस कार्यावळीत पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हे मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाले. कार्यावळीत बावटो हुबयले उपरांत तांणी संचलनाची पळोवणी केली. कार्यावळी मजगतीं राज्यांत तरेकवार मळार नामना मेळयिल्ल्या 19 बार्देसकारांचो तांणी भोवमान केलो. कार्यावळीत उलोवप करतना भारतीय संविधानाच्या आचारसंहितेचो उगडास करून आमचो संविधान हो आमच्या भव्य लोकशायेचो एक म्हत्वाचो मिलाप फातर जावन आसा अशें तांणी सांगलें. गरीब मध्यवर्गीय शेतकरी कामगार लोकांक म्हजें घर म्हळ्यार फक्त 4 वण्टी न्हय तर सुरक्षीत भविष्याची गोंय सरकाराची गॅरंटी आसा. पर्यटनाच्या वांगडाच शेती वेवसाय हो सुद्धा राज्याचो अर्थवेवस्थेचो घटमूट कणो आसा. आधुनिक तंत्रज्ञान, ऑर्गेनिक शेती, वॉटर कन्झर्वेशन आनी शेती पुरक उद्योगांचेर भर दिवन गोंय परतून शेती समृद्ध जावपाक लागला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा सकयल राज्य सरकार अंत्योदय तत्वांचेर काम करता. गरीबांतल्या गरीबा मेरेन सरकाराच्या सुविधांचो लाभ पावोवपा खातीर सरकार काम करता. सांगपाक अभिमान दिसता तो म्हळ्यार केंद्राच्या ग्रामीण रोजगार उपक्रमांनी दिवचलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यालयात आयोजित प्रजासत्ताक दीस कार्यावळीत दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांच्या सयत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट लेगीत वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलोवप करतना देशाच्या उदरगतींत नागरिकांचो वांटो अमूल्य आसता आनी लोकांच्या सक्रीय प्रतिनिधित्वानूच एक सशक्त देश घडोवंक शकता अशें ह्या वेळार आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलें. आमच्या शेतकऱ्यांक आमी कशे सपोर्ट करतले, वेदर इट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसतले तांचे जे लॉसीस आसा बिकॉज ऑफ अनसिजनल रेन ते कशे कंपेन्सेट करतले, बाकीचे डिपार्टमेंट WRD तांकां कशे सपोर्ट करतले, खंय जर खरोच बंदारो जाय जाल्यार खंय खरी ड्रेनेज जाय ती कशी करतली, फेन्सिंग एक कसो आमी तांकां हेल्प करतले, कम्युनिटी फार्मिंग हे कशे शिकयतले आमी. कम्युनिटी फार्मिंग ही सगळी गरज आसा, काळाची विशय आसा. आज कम्युनिटी फार्मिंगान ऑलमोस्ट 90% तुका हे मेळटा, सबसिडीज मेळटा तुका. हे सगळं अशे प्रत्येक विशयाचेर हांव एकूच विशय म्हणटा, जस्ट सांगता डेटा, तर प्रत्येक विशयाचेर विचार करा आणि त्या खातीर आमी प्रत्येक जाणांनी आमचे जे जे काम आसा ते एकदम परिपूर्ण कशे करतले, परफेक्शन. पणजी दूरदर्शनाच्या कार्यालयांत लेगीत दूरदर्शन तशेंच आकाशवाणीच्या कर्मचाऱ्यांनी एकठांय येवन देशाचो बावटो हुबयलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव हांच्या हस्तुकीं ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. युनिटी मॉलाच्या वादांत हस्तक्षेप करतना शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांताक्रूजचे पाद्री फादर रिचर्ड पिनेरो हांचे वांगडा चर्चा केल्या उपरांत बोंडवळ तळ्या लागीं 150 मीटर अंतरा मेरेन कसलेच तरेचें बांदकाम जावचें ना अशें उतर दिलां. एक्स माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशांत प्रादेशीक आराखडो 2021 अंतर्गत तळ्या लागसल्ल्या कांय वाठारांनी काँग्रेस सरकारान उदरगती खातीर परवानगी दिल्ली, पूण पाद्री पिनेरो आनी थळाव्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन ह्या वाठारांत कसलेच तरेच्या बांदकामाक वा वसणुकेक खातीर परवानगी दिवचे ना अशें ताणें आपल्या संदेशांत म्हळां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केलां.
ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.